Devagiri Tea presents Devadarshana. नमस्कार. देवदर्शन कार्यक्रमाक स्वागत. आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे दिवस एक देवस्थाना ಬಗ್ಗೆ आम्ही तुमका हे कार्यक्रम मुखांतर परिचय करून दिता आसते. तशीची आज तुमका आपण वर्ता आसती कुंदापूर तालुकाचे बसरूर गावाक. वाराही नहींचे दक्षिण दिशांतू आसूचे हे गाव म्हणजे मस्त देवस्थानाचे एक केंद्र जावन आसा. तशीची आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे एक धार्मिक केंद्र म्हणून नाव पावला. जीएसबी समुदायाचे भक्ती केंद्र जावन आशिल्ले श्री महालसा नारायणी देवस्थान सन्निधान हांग मस्त प्रसिद्ध पावला. इतिहास प्रकार ही देवस्थान गोंयचे मार्दोलींत आसचे श्री माळशी देवस्थान ताकून स्फूर्ती पावन चल्लाले देवाळ म्हणून प्रतीती आसा. येया बसरूर माळशी देवीले इतिहास कसन सांगता हांगाचे महत्व कसन म्हणून पळोवया. नर्तन प्रिय तू नारायणी, नर्तन प्रिय तू नारायणी, कीर्तन प्रार्थन करता कुलस्वामिनी, कीर्तन प्रार्थन करता कुलस्वामिनी, नर्तन प्रिय तू नारायणी, नर्तन प्रिय तू नारायणी, नारायणी. क्षीरसागर मथन सुरासुर करताना, क्षीरसागर मथन सुरासुर करताना, नर्तन कोनु रखली मोहिनी रूपान, नर्तन कोनु रखली मोहिनी रूपान, नर्तन प्रिय तू नारायणी, नर्तन प्रिय तू नारायणी, कीर्तन प्रार्थन करता कुलस्वामिनी, कीर्तन प्रार्थन करता कुलस्वामिनी, नर्तन प्रिय तू नारायणी, नारायणी, नारायणी. दुष्टशक्ति मर्दन शिष्ट शक्ति वर्धन, दुष्टशक्ति मर्दन शिष्ट शक्ति वर्धन, करतान नर्तन धीम तन करतान नर्तन धीम तन तोम तन नर्तन प्रिय तू नारायणी, नर्तन प्रिय तू नारायणी. श्री मालसा नारायणी देवी की जय. आजी हे आमगेल्या देवस्थाना विशयांतू एक रेकॉर्डिंग करचे एक सुयोग मेळ्ळो आसा. आतां दामोदराच्या मामान आमगेले तांत्रीक जावन आशिल्ल्या दामोदराच्या मामान सांगिल्ले मणकेची देवस्थान इतिहास पुरायतान सांगला. म्हाका कसन सांगचें बाकी ना. जाल्यार तेगेनीची विशेष कसं म्हणून सांगल्यार 1999 हें 450 वर्सां ओल्ड देवस्थान. 1999 आमगेले के पै मामू मणिपालचे आनी टी नारायण पै माम हांगेले नेतृत्वारी मस्तोगाल एक सहकार कमिटी करून घेवन एक जिरोण दर्जालें आसा. ताजे कंप्लिटली मार्गदर्शन आनी आशिर्वचनां श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याल्या हातान ते प्रतिश्ठ जाल्या. तांगेले दिव्य आदेशार आमी केल्लें आसा. मासा नारायणी तुगे स्मरण करत आयला, चरण सेवेक आयला, करुण मेजेरी दोगोन रात रात रात. मासा नारायणी तुगे स्मरण करत आयला, चरण सेवे
सेवेक आयला करुण मेजेरी दोन राग 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 माझा नारायणी आवसून तुम्ही गेली चरडू हाव तू गेलो चुकी केन्ना केल्यारी क्षमा तू दबरी आवसून तुम्ही गेली चरडू हाव तू गेलो चुकी केल्यारी क्षमा तू दबरी जंजाटू संसाराच परिहारू करून भक्तांक सद्भक्ती वाट दाखोरून जंजाटू संसाराच परिहारू करून भक्तांक सद्भक्ती वाट दाखोरून अभयंकरी वेळोवेळी चरणा कीर्ती सेवा म्हाळसा नारायणी तुगेल स्मरण करत आयला चरण सेवेक आयला करुण मेजेरी दोन लाख 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 म्हाळसा नारायणी शुभ अंका केन्ना बुरो डबरले हेजे हेजे उपकारू करची बुद्धी दी स्वार्थी माते शुभ अंका केन्ना बुरो डबरले हेजे हेजे उपकारू करची बुद्धी दी स्वार्थी माते इति भीती दोगोर्नु मनाचे आशे सबरीती दोगोर्नु जीपेचे भाषे सुकल स्वामी माळशे नारायण देवाक नमस्कार करून तशेंच आमगेले काशी मठ गोकर्ण मठ आनी कवळे मठ सोम्याक साश्टांग नमस्कार करून सांगचे शिवनेशे आमगेले तांत्रिक जावन आशिल्ले दामोदराचार्य मामू आनी डॉक्टर काशीनाथ पेनपर सांगलां आनी कसं म्हळ्यार आनी मुखार जावचे आशिल्ले कार्यक्रम आमगेले पुरा कमिटील पुरा जनाले एक पुरा जनाले एक मानारे लायक रीतीन चलत आसा ह्या सेवा पुरा आमगेले बरलेले भजक वृंदाक आनी आमगेले कुळावीक पुरा मेळका म्हणल्या उद्देशान आमी पुरा नमुने प्रयत्न करता आसाची जातले मटाक तांणी पुरा जाणां येवन हांगा देवा सेवा आनी पुरो करून देवाला अनुग्रह येवका म्हणून आमी देवस्थाना तर्फेन आपासांव पुनरपी भजक संकट हारिणी म्हाळसा नारायणी भजक संकट हारिणी म्हाळसा नारायणी अंबा भवानी परम कल्याणी अंबा भवानी परम कल्याणी भजक संकट हारिणी म्हाळसा नारायणी भजक संकट हारिणी म्हाळसा नारायणी अंबा भवानी परम कल्याणी अंबा भवानी परम कल्याणी भजक संकट हारिणी म्हाळसा नारायणी भजक संकट हारिणी म्हाळसा नारायणी हरि ओम एक विषय आमी आजी आमगेले कुळावी समाज बांधवाक विनंती करता कसं म्हळ्यार आमगेले कुळावी पुरा वेंगट वेंगट देशांत आसाची तांकां हांगा राबची सर्व सवलत केल्या नदी तीर आसा चेडूं हांगानी घेवन आयल्यार चंद करून आनंद करून घेवन समय व्यय करचे कसं तोंद ना लायक रूम आसा ती जेवण खाण पुराय वेवस्था आसा आनी एक 2 दीस राबल तिगिनीची चंद्र ते समय कळूच काय तरी अवकाश सांगा
वय देवाल सेव करून घेनो तुमकां कसं विशेष सेवा करचे आसले रे तुमगेले जिवनांत तूं आमगेले हंत हंतार आमी मस्त रितीन कुलदेवर सेवा करतात तें सेवा करचे हांगा चांग भट मामो आनी नोरीत तांत्रीक मामो आनी रांदपाचे हॉल गेस्ट हावस आनी परिसर इतलो चंदस की आमगेली तुमकां विनंती म्हळ्यार ह्या परिसर आमी केल्ले उद्देश कसो म्हळ्यार पुराय देशाच्यानी खंय आसली आनी हांगा येयले तावळी हांगा एक 2 दीस राबोवन घेवन घेवन ती चंदाय पळोवन घेवन दुसऱ्यांक सांगून घेवन आमकां जावं म्हण क्षेत्र अभिवृद्धी पुरायाची कुळाव्यान डोनेशन दिवन आमी हें पळय केल्लें आसा त्या कुळाव्यांक बेनिफीट मेळका जाल्यार कम्युनिकेशन गॅप जावंक घेवन केलो पटी तुमकां तें कळनाशें पुरो जाल्यार आदले करून तुमी हांगा गेस्ट हावस लायक आसा जेवण खाण देवाल सेवा करच्याक भजन करच्याक स्तोत्र पठण करच्याक तुमगेले जिवनांत तुका कसं विशेष काम करच्याक हांगा अवकाश आसा कमिटी पूर्ण सहकार दिताची दयाळु निर्मल चित्त सर्वशक्त तू गे दयाळु निर्मल चित्त सर्वशक्त करी आमका दोषमुक्त आम्ही तू गेले भक्त करी आमका दोषमुक्त आम्ही तू गेले भक्त तू गे दयाळु निर्मल चित्त सर्वशक्त करी आमका दोषमुक्त आम्ही तू गेले भक्त भजक संकट हारिणी माळसा नारायणी भजक संकट हारिणी माळसा नारायणी अज्ञान दूर करी शुभकारी अज्ञान दूर शुभकारी सन्मति सद्भक्ति दीना तुधरी सन्मति सद्भक्ति दीना तुधरी अज्ञान दूर करी शुभकारी ಮಾಲಸ ನಾರಾಯಣಿ ಕಿ ಜೈ 1997 ಇಸ್ವಿಂತು ಗ್ರಾಮ ಪುರುಷ ಪಾತ್ರಿ ವಾಮನ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೈ ಹಂಗೆಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ರೀ ಆಮಗೆಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಲ್ಲೆ 10 वर्स भितरी आमगेले रथोत्सव जालो तदनंतर आतां 25 वर्साक एक आमकां निर्देश मेळ्ळा कन म्हळ्यार सहस्र कनकाभिषेक करता म्हणून ते एक कार्यक्रम सकडल सहकारारी खंयचे आमकां चौकिरी कन मार्गदर्शन दिला ते कार्यक्रम पुरा हे 18 वर्सांतू 18-19 वर्सांत जाला आनी एक 5 वर्सांनी हे एक सहस्र कनकाभिषेकाचे एक निर्देश आमकां चौकीर मेळ्ळा ते सयत आनीक 7 वर्सांनी जावचे कार्यक्रमाक जनान सगळ्यांनी सहकार करता विशेष जावन आमगेले परमपूज्य श्री सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान तांगेले मनांत हांगा एक बसरूरांतू रथोत्सव जावका म्हूण आशिल्लें तें तांणी सांगलें महालसा नारायणी देवस्थाना अंतू आमकां हांगा बसरूरांत रथोत्सव जालो म्हणून वरदेंद्र स्वाम्याक कन्येक मन नाशिल्लें तें हांगा मळसिंतू करून घेतलें म्हणचे एक अभिप्राय सांगलो तांणी स्वता येवन घेवन तांगेले इतले प्राय जालें की तांणी आमगेले खातीर थंयतल्यान येवन घेवन आमगेले रथोत्सव हें केल्लें तांणी देवाक रथार बसून आरती करची सौभाग्य आमकां मेळ्ळां तशी तदनंतर संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यान तांगेले दिव्य आसतना आमकां हांगा सहस्र कुंभाभिषेक सयत जालो म्हळ्यार हाका 18-19 वर्सां भितरीची आमगेले विशेष महोत्सव रितीर कार्यक्रम जाला
presents Devadarshana.